दिवचले हाय सेकंडरीतल्या 11 भुरग्यांचो श्वास गुदमरलो। दिवचल हॉस्पिटलात गर्दी, तिगा म्हापसा जिल्हा हॉस्पिटलात सेफ। भुरग्यांचेर मिरयांचे पुडीचो स्प्रे मारपाचे कांड। टीसीपी कायद्याचे 17D आणि 17E सेक्शनाचो थळाव्या वाठारांचो प्लॅन करूंक उपेग। टीसीपीचो आपल्याच निर्णयाक तेको, आता झोना प्रमाण प्लॅनिंग करपाची तयारी। चंद्रयान 3 मोहिमेत लँडर विक्रम प्रोपल्शन मॉड्यूलाकडच्यान वेगळो जावन चंद्रार देवंक सज्ज। 23 तारखेक सांजे पावणे 6 लँडराचे सॉफ्ट लँडिंगाचो इस्रोचो प्लान। गोयचे शेत जमनीचे व्यवहारांचेर निर्बंध घालूंक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान हाडिल्ले विधेयकाची मनसेच्या राज ठाकरेन केली तोखणाय। गोय मुंबई हायवे खातीर पनवेल मनसेची सभा। अप्रेंटिसशिप येवजणे खाला सरकारी खात्यांनी 9,000 जाणांक संद। आता मेरेन 2,500 लागले। मुख्यमंत्री म्हणटा बेकार रावचे परस अप्रेंटिसशिप जॉईन जायत, अनुभव महत्वाचो। शेतकी पॉलिसीचे सुचोवण्यो हरकतींक शेतकी खात्यान 15 सप्टेंबर मेरेन मुजत वाडयली। शेतकी पॉलिसीत तरणाट्यांचो बायलांचो विचार ना, विजनूच ना, विजय उलयल्लो। बाणस्तारी अपघाताची केस क्रायम ब्रांचीक दिता म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगला। आमदार राजेश फळदेसाय सांगता, आरोपी परेश सावटेकराच्या जामीन अर्जाचेर सोमारा सुनावणी। पीडब्ल्यूडी आणि डब्ल्यूआरडी मुड्डेर खांडेपारा उबारता बंदार आणि पंपिंग स्टेशन। लोकांचो विरोध लक्षात घेऊन काम सोपसर, जमावबंदीचो आदेश। कुया शिगांव न्हंयत मेळ्ळी लक्ष्मण शेळकेची बॉडी। पुरातत्व खात्यात सेक्युरिटी म्हणून करतालो काम। बॉडी धाडली जीएमसीत पोस्टमॉर्टमाक। बीजेपी 90 सीटांच्या छत्तीसगड विधानसभे खातीर 21 उमेदवार। 230 सीटांच्या मध्य प्रदेशा खातीर 39 उमेदवार केले जाहीर। तारीख जाहीर जावच्या आदींच उमेदवार जाहीर। शिमलात देवूळ कोसळपाचे घडणुकेत मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो पावलो 14चेर। फाटल्या 48 वरांत आयएएफान 780 वयर लोकांक केले साल्वार। महाराष्ट्रात वेगळेच राजकारण। महाराष्ट्राचो मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणटा शरद पवाराक बीजेपीत येवपाची विनवणी करीत आसात। सुत्रां म्हणटा शरद पवार बीजेपीत आयल्यारूच अजित पवाराक मुख्यमंत्री पद। लोक नेहरून केल्ल्या वावराक लागून ताका वळखतात, नांवा खातीर न्ही। दिल्लीतल्या नेहरू म्युझियम आणि लायब्ररीचे नाव बदलपाच्या वादाचेर राहुल गांधी उलयलो। भारतीय कोस्ट गार्डान मुंबईच्या दर्यादेगेर चीनी नागरिकाक केलो साल्वार। काळजाचो आताक आयिल्ल्यान करचो पडलो रेस्क्यू। ज्ञानव्यापी केशीत आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट शक्य ना। 1 इंच जमीन सोडचे ना, हिंदू गट ठाम। विश्व वैदिक सनातन संघान दिल्लो प्रस्ताव। सीबीआय टीम करता मणिपूर केशीत चौकशी। 53 ऑफिसरांतल्यो 29 सीबीआय ऑफिसर बायलो। दोन दिसा भितर 2 पायलट ड्युटीर सोंपले। नागपूर पुणे फ्लायटीचो कॅप्टन बोर्डिंग गेटीरूच कोसळ्ळो। काल कतार एअरलायन्साचो पायलट कार्डियक अरेस्टान सोंपलो। राष्ट्रपती मुर्मून आयएनएस विद्यंगिरी केली लॉन्च। भारतीय नौदळाचे प्रकल्प 17 अल्फा सकल भारतीय नौदळाची 6वी बोट। मणिपुरातल्या अशांततेवेल्यान अरविंद केजरीवालान केंद्राचेर काढलो फोग। विरोध करपी 4 बीजेपी आमदारांक विधानसभेतल्यान काढले भायर। आज सावन भारत आड आयर्लंड T20 सिरीज। जसप्रीत बुमराह कॅप्टन। IPLात आक्रमक फिनिशर म्हणून नाव जोडिल्लो रिंकू सिंग टिमी।